पीएम केअर फंडा अंतर्गत मुखेलमंत्र्यान मडगावच्या ESI हॉस्पिटलांत ऑक्सिजन प्लांटाचे उक्तावण केले। आता गोय ऑक्सिजना संदर्भात पूर्णपणे स्वयंपूर्ण आसा। साठवण करपा खातीर मोठ्या टांक्यांची सोय राज्यात आसा म्हूण मुखेलमंत्री सावंत ह्या वेळार उलयल्यात। आरडेक्सका ब्युरो रिपोर्ट। First and foremost, thank you to you all for having us here on the inauguration of the oxygen plant. I would like to say thank you to the PM because it's under him and under the PM Care funds that we got this, and also to our dear and honorable CM of Goa for always being a constant source of support and for always rising up to the occasion and doing extremely well in whatever work he takes up. And I think during the pandemic, when ESI was chosen as a hospital, I know that CM has monitored the happenings, and also during many of our meetings, he has always said that he's very proud of the doctors in ESI and the nurses who have worked so hard. Maybe you all have not got the recognition and the appreciation that you all deserve. So I think I will take this opportunity to also congratulate each and every doctor, all the nurses who work so hard, all the staff, the cleaning staff, and everybody who is associated with working during the pandemic. Congratulations, and we will be having a felicitation program for all of you all. आज खूप बरे दिसता की ज्या जाग्यार म्हणजे मदीं थोडोसो काळ आमकां ऑक्सिजना खातीर दुसऱ्या राज्यांचेर डिपेंड रावचें पडलें। ऑक्सिजनचो टँकर केन्ना येतलो काय, आमची LMO टँक केन्ना भरतली काय हाजी वाट आमी सातत्यान हांव स्वता मॉनिटर करतालो। आमची हेल्थ मिनिस्टरा सहित बाकीचे सगळे हेल्थ डिपार्टमेंटाची टीम हेंय सगळें मॉनिटर करताले। आमच्या IAS ऑफिसरांची टीम हेंय मॉनिटर करताले। महाराष्ट्रात खंय तरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन उलय, कर्नाटकांतल्या खंय तरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन उलय, सेंट्रल मिनिस्टरा कडेन उलय आनी टँकर आमचो केन्ना पावतलो हाजी वाट पळयताले। पण आज म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्या सहकार्यात आमी राज्यात जवळपास 6 PM केअर फंडाच्या अंतर्गत PAC प्लांट हे स्वता एस्टाब्लिश केले आणि त्याची सुरवातूय केली। ताचे खूप खूप हांव पंतप्रधानांचे खूप खूप अभिनंदन करता। आज थोड्याच वेळात माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या बरोबर इंटरॅक्शन आसा। मडगांवांतल्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत त्या प्लांटाचें आमी इनॉग्रेशन करतले आणि त्यांच्या बरोबर इंटरॅक्शनूय जातले। देशात ज्या कडेन तेंच्यांनी PAC प्लांट बसयले त्या सगळ्या PAC प्लांटांचे आज ते लोकार्पण करता आणि तेंचे इंटरॅक्शन घेता। आज त्या निमित्तान आमकां PAC प्लांट बसोवपा खातीर वेगवेगळ्या आमी म्हणटा की कंपनी आसतल्यो, वेगवेगळ्यो बँक्स आसतल्यो, हातूंतल्यान द मेजर वन इज SBI स्टेट बँक ऑफ इंडिया हांच्यांनी मदत केली, PNG हांच्यांनी मदत केली आणि त्याच बरोबर आज गोंय हे ऑक्सिजनच्या बाबतीत पुराय स्वयंपूर्ण जाला हे म्हणपाक काय हरकत ना। म्हाका सांगपाक खूप अभिमान दिसता। आज गोंयांत आमच्या हॉस्पिटलांनी जाय आशिल्लो ऑक्सिजन आमच्या कडेन जनरेट करू शकता आणि इन केस आमकां थोडीफार एक्स्ट्राय गरज लागली जाल्यार स्टोरेजाच्यो व्हडल्यो LMO टँक मागीर जावं ते सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल GMC, जावं ते न्यू GMC हॉस्पिटल, ओल्ड GMC हॉस्पिटल, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ESI हॉस्पिटल, इवन दो द फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमी फुल फ्लेज PAC प्लांट घालपाक शकले। त्याबद्दल हांव खरोखरूच म्हणजे माननीय पंतप्रधान आणि एंटायर PM केअर फंडच्या अंतर्गत एस्टाब्लिश जावपी PAC प्लांट्स हाज्या बद्दल खूप खूप धन्यवाद दिता।